नमस्कार, हांव कालिदास गांव नावेली पंचायत पाळी मतदारसंघाच्या झेडपी इलेक्शनात भारतीय जनता पार्टीचो जो उमेदवार आसा सुंदर नाईक चित्र पळोवन गेल्यार एक पूर्ण म्हणजे थंपिंग मेजॉरिटी घेवन निवडून येतलो अशें दिसता. अशें थोड्या बुथार आतां हांव प्रवास केलो, पाळी केलो, सुर्ला केलो की थोडे कडेन काँग्रेसचे हांगासर बूथ पोलिंग एजंट सुद्दां घालूंक ना अशें वातावरण आसा आनी एक उत्साहाचें वातावरण आहा सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्त्यान आनी जनरल सर्वसामान्य जनतेन अशें एक निर्धार केल्लो आसा की कमळाचेरूच सगळे जाणी फावटी BJPक सपोर्ट करतले. कारण ज्या पद्दतीन गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यांनी चौफेर डेव्हलपमेंटाच्या रुपान, एम्प्लॉयमेंटाच्या रुपान, विकासाच्या रुपान जे काम केलां मतदारसंघात तेजी पोच पावती म्हणून लोक BJPच्या फाटी खंबीरपणे उबे आसा आनी लोक स्वता येवन सांगता की ही फावटी आमी BJP वांगडा आसा. एक वातावरण बरें आसा आनी एक खेळमेळीचें वातावरण आसा. खंयसरूच गेल्या की विरोधी पार्टीचे खंयसरूच बुथाचेर कोण कार्यकर्ते दिसना तांणी. सो अशें दिसता की हायेस्ट मेजॉरिटी घेवन सुंदर नाईक भारतीय जनता पार्टीचो जो कॅन्डिडेट आहा तो निवडून येतलो अशें चित्र दिसता. देव बरें. पहिले म्हणजे सगळ्या देवदेवतांक नमस्कार करता. तशेंच जी लाटेंबार्सीची जनता आसा तांकां काळजांतल्यान हांव नमस्कार म्हणटा. कित्याक तर आयज तुमी गेले कित्येक दिवस आमी प्रचार केला आनी आयज तेचे जे पळयले तुमी वोटिंगा आयज सगळे कडेन सायलंट वोटिंग आहा. हे कित्याक तर आयज खंय तरी हे लाटेंबार्सी जनतेक एक बदल जाय आनी तो आयज खऱ्या अर्थान पळयले आमी जेन्ना आयज भोंवले सगळ्या दिसोन येता म्हणजे लोकांक एक चेंज जाय. कित्याक लोक हे त्रस्त जाल्ले आहा जे पयलींचे जे झेडपी किंवा हांगा जे लाटेंबार्सीन जे चल्ला तेका लोक एकदम कंटाळले आसा आनी हे जे लोक आसा ते सगळे 100% आमच्या सपोर्टान आसा. आनी ही जी जीत आसतली ह्यो जो विजय आसतलो हो लाटेंबार्से पयलीं सांगलें लाटेंबार्से लोकांचो आसतलो. आनी सगळ्यांक आव्हान करता की जशें एक 5 पयलीं सगळ्या लोकांनी भायर येवन आपलो हक्क बजोवपाचो आनी एक लाटेंबार्सेन बऱ्या उदरगती खातीर सगळ्यांनी हातभार लावपाचो. साळान कितें तरी बोवाळ जालो अशें आमकां आयकोंक येयलें. कितें बोवाळ आसलो, कितें जालां? तर साळान कितें बोवाळ तसो बोवाळ असो कांय ना. पूण म्हाका आमी इतली आतां इलेक्शनां केलीं पण हे झेडपीचें इलेक्शन पूण साळान जर तुमी पोलीस फोर्स पळयली जाल्यार म्हाका दिसता कितली ती पोलीस फोर्स PI DYSP PSI कितलेशे अशे लायनीन उबे आहा. म्हाका कित्याक ते म्हाका खबर ना कोण भियाल्या. म्हाका दिसता ओपोजिशनाक इतलो भंय पडला की जी जनता भायर येयल्या तेकाच ते भियाल्ले आसा. आनी इवन हांव एक कॅन्डिडेट आनी म्हाका एक बुथार एक सर्वे करपाक किंवा एक चॅकींग करपाक म्हाका रायट आहा. पूण जेन्ना हांव 3दा सकाळीं गेलो 3य फावटी म्हाज्या फाटल्यान पुलीस. म्हणजे हे पयली फावटी हांव गोंयांत पळयलां की एक कॅन्डिडेट जर बुथार जर कितली वोटींग जाल्यार चेक करपाक वयता आनी तेच्या फाटल्यान जर थंय मेरेन पुलीस रावता परत पुलीस भायर काडटा हे अजापाची गोश्ट. आनी ते बी एक झेडपी इलेक्शनाक म्हणजे हेचेर दिसून येता की ते कितले भियाल्ले आसा आनी लाटेंबार्सी जनता कितें ते दाखयतले आनी तेंच्यांनी दाखयल्लें आहा. इलेक्शनाक जरी रावलो ना तरी निवडणूक ही लोकशाही प्रक्रियेतली एक महत्वाची गोष्ट असल्यामुळे हांव केन्ना चुकयना. आणि आज सकाळींच वोटींग करून आयलो. खरें म्हणजे म्हाका एका कॅन्डिडेटान जे हे दिलां पत्रक दिल्लें आसा तेचेर टायम ताणें 7 ते सांजचे 6 पर्यंत घातलेले आसा. हांव 7 गेलो आनी मागीर थंय लक्षांत आयलें की ते 8 पासून म्हणून. त्यामुळे परत आयलो पण परत 8 वचून पयलेच घाले हांवें. पयले 2-3 जाणांत घातले हांवें. एक उत्सुकता बरी आसा. म्हणजे जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक इतली हे नासले अशें म्हाका दिसता. एक्सायटमेंट हे फावटी खूब आसा. कदाचित सरकारान मुख्यमंत्र्यान खास करून प्रदेशाध्यक्षान खासदारांनी बीन भरपूर रस घेतलो. ताणें प्रवास मिटिंग्यो बीन घेतल्यो रॅलीज. ताका लागून जनतेत मातसो उत्साह आयला. असो ह्या हातून इलेक्शनात एक्टिव्ह नासलोच पण जंय कोण कोण मेळटात थंय सरकारा विरुद्ध नाराजी दिसता आनी उलयतात लोक. पण तेचो एडवांटेज सरकाराक मेळटा कारण सरकारा विरुद्ध नाराजी असल्यामुळे
आपूण निवडून येतलो आपल्याक संदी आसा अशें समजणारे खूब जाण आसात आनी खूब जाण कॉन्टेस्ट करतात. खंयच 1 to 1 कॉन्टेस्ट ना हांगा त्रिकोणी चौकोनी अश्यो फायट्स आसात आनी ताका लागून निमणो सरकार पक्षाचोच मनीस हे येवपाची शक्यता जास्त आसा. विरोध हो स्प्लिट जाता हे लक्षांत येता. हांवें सांगलें जे की सरकाराच्या विरोधात रोष आसा जो सगळी कडेन दिसता. पूण सरकाराक एडवांटेज कितें मेळटा, सरकाराच्या विरोधात रोष असल्यामुळे खूब जाणांक दिसता आपूण आतां निवडून येवपाक संद आसा म्हणून आनी कॉन्टेस्ट करतात. 1 to 1 जाल्यार हे रोष प्रकट जातलो. एकाच्या विरोधात 3-4 असल्यामुळे एडवांटेज मेळटली सरकाराक अशें म्हाका दिसता. हे म्हाकाय सांगपाक थोडीशी खंत दिसता. बीजेपीची पर्संटेज मताची देंवतली हे जनतेच्या ओव्हरऑल रिएक्शन्स जे मेळटात तातूंत दिसता. हांव पलीकडे घेवंक ना, पूण ह्या तालुक्यांतले 4 मतदारसंघांत सरकारची म्हणजे जी पक्षाच्या कॅन्डिडेटाक पर्संटेज मेळ्ळी ती मेळपाक खुसता. युती ही बहुतेक उमेदवार करतात, पक्ष करतात. जितल्या पद्दतीन युती तांची जाता खंयच्याय पक्षाची जावं तशी युती मतदानाची जाता अशी ना. युती जातकीर जो उरता तो आपूण प्रिफर करता की ना हे विचार करतात. एकटो रावलो आनी एकट्यान फाटीं सरलो, फाटीं सरलेले सगळे ते जो उरलो ताका वतात अशें ना. त्यामुळे युतीचो व्हडलो परिणाम जाता असो हे हांव मानना. फायदो जाता पूण एनमास एड जातात आनी तितली मतां पडटात अशें जायना. कोण फुडें आसा हें मतमोजणीचेर कळटलें. पूण सरकारच्या विरोधात जर मत असलें, जनमत असलें जाल्यार स्वाभाविकपणे जे फ्रेत पक्ष असतात तांकां दिसता आमी फुडें आसा न्हू, किंवा लक्षांत येता की ते फुडें येतात म्हणून आनी तांकां एडवांटेज मेळटा. म्हणजे तांच्या लोकप्रियतेपेक्षा सरकारची जी एंटी सरकारच्या बाबतीत एंटी इन्कमन्सी असता किंवा नाराजगी असता सरकारची ती लोकां भितर दिसता आनी तातूंतसून हे बाकीचे पक्ष फुडें सरलेले भशेन जाणीव जाता. सर जी काँग्रेस पार्टी आसलेली पळय, काँग्रेस पार्टी ही सामकी आतां सकयल वता आनी बाकीचे अन्य जे पार्टी आसात ते वयर चडटा अशें दिसना सर तुमकां? हय, लोकांक नवीन गोश्टीचो आस्वाद घेवचो, नवीन टेस्ट करची अशें लोकांक आसताच. जुन्याची हे नवलाई सोंपलेली आसता आनी नवीन पार्टी, नवीन विचाराची, नवीन मनशाची नवलाई पळोवची अशें सादारणपणे लोकां भितर ही दृश्टी आसता. ताचो एडवांटेज नवीन पार्टीक, नवीन कॅन्डिडेटांक थोडोसो तरी मेळटा. बिकॉज हो खंयचो पक्षाचो आमदार आसा किंवा खंयच्या पक्षाचो प्रतिनिधी आसा हेच्याय पेक्षा कोण प्रतिनिधी आसा हें म्हत्वाचें आसा. कोण प्रतिनिधी आसा तो कशें, ताची दृश्टी कित्याचेर आसा, ताची प्रायोरिटी कित्याचेर आसा, जमनी कन्वर्शनाचेर आसा की जमनी विक्रीचेर आसा की प्रत्यक्ष जनतेच्या हिताचेर आसा हाचेर तो विकास आसता. विकास बेटे म्हटलें वता आमचें सरकार आसा त्यामुळे सरकार पक्षाच्या मनशाक दिया, पूण सरकार पक्षाचो मनीस दिवन जर ताच्या तकलेन ते भेज्यांत वचचेच ना किंवा ताच्यो प्रायोरिटीज जर वेगळ्यो आसल्यो जाल्यार मागीर ताच्या लक्षांत वचचेच ना. मागीर सगळी अशीच हेच भोग येतले. रस्ते खणलेले दिसतले, पॉटहोल्स दिसतले, पाणी इरेग्युलर आसतले, हे सगळ्यो गोष्टी दिसतल्यो. सरकार आसून सरकार पक्षाचो आमदार किंवा सरकार पक्षाचो प्रतिनिधी ते सहज करून वयतलो अशें नासता. हय, लोकप्रतिनिधी हो सुशिक्षीत आसूंक जाय हे निश्चित. बरें शिक्षण आसूंक जाय तरच ताच्या मनान असलेल्यो गोष्टी तो फुडें व्हरूंक शकता. एखाद्रो मनान आसातूय गोष्टी पण प्रत्यक्ष ताच्या पदरांत
शिक्षण बरें नसत जाल्यार त्यो गोश्टी फुडें वचनात. त्यामुळे सुशिक्षितपणा ही आसूंकूच जाय. सुशिक्षितपणा बरोबर योग्य दृश्टीय आसूंक जाय. आपल्या भागाच्यो प्रायोरिटीज कितें आसात त्यो प्रायोरिटीज समजून त्यो कश्यो आपण मार्गी लायतलो ह्यो गोश्टी खबर आसलेलोच प्रतिनिधी जाय. ते तालुक्यांत आमदार कोण आसात हे तुमकां खबर आसात. त्या दोगांयचें शिक्षणूय खबर आसात. पण तेचो अर्थ पेडणे मागासलेलो आसा असो ना. पेडणे तालुको जो आसा केरीच्यान सुरू करचो, तेरेखोलच्यान सुरू करचो आणि इब्राहिमपूर पर्यंत वचचे. प्रॅक्टिकली प्रत्येक घरात 1-2 ग्रॅज्युएट किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएट असतात. त्यामुळे हांगा शिक्षणाचो प्रसार मोठ्या प्रमाणात जाल्लो आसा. क्वॉलिफायड तरुण तरुणींचे ताफे हांगा आसात, वाड्याचेर आसात, गांवोगांव आसात. त्यामुळे तशाच प्रकारचे तसेच सुशिक्षित लोकप्रतिनिधी जर आयले जाल्यार थोडोसो न्याय मेळपाक बरो जातलो. नाजाल्यार आमदारांनी मागीर देवळां दाखोवपाक व्हरप, नाजाल्यार वनभोजनां करप, असले एक्टिविटीज करून वेळ मारून व्हरचो पडटलो. म्हणल्यार सगळे आमचे मोर्जी मतदारसंघाचे मोर्जी मांद्रे आनी आगरवाडे चोपडे त्यांचे धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी फूल सपोर्ट दाखयला आमकां. आमचे कॅन्डिडेट जे आमी दिले तारा माई हडफडकर तिका सगळ्यांनी भरघोस असो सपोर्ट तुम्ही वचात ते बुथाचेर आयज दिसतलो. जे ऑपोजीट कोणाचे तुका टेबलूच दिसचे ना, अलोकूच दिसचे ना, पूण सगळे आमचे कार्यकर्ते सारखे फूल फ्लॅश तिका निवडून हाडपा खातीर एकी कडेन रावलेले आहात. आणि डेफिनेटली आमी सगळे कडेन लिडींग आसतले आणि 100% विक्ट्री आसतलीच आसतली. हे फक्त सगळे श्रेय वयता आमच्या तिनूय गांवच्या जनतेक, ज्यांच्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो आणि आमच्या कॅन्डिडेटचेर विश्वास दवरलो की ती फुडें ह्या सगळ्या तिनूय गांवांनी आपले कार्य करतले, ZP फंडांतल्यान सगळी कामां करतली म्हणून. ऑलमोस्ट हाफ अशें जाल्लें आसा कशें, म्हणल्यार सगळ्याक तितलो हें ना. स्पेशलायज म्हणल्यार थोडेच जाला, खंय 400 आहले थंय 100 थंय दाखयता. सो चड अजून हें दाखयना, तितलो बरो फोर्स ना अजून. ओके, एकूण कितें सांगूंक सोदता तुमी? ना, लोकांचें कितें जाला, लोक प्रेशरायज जाल्लो आसा. सो लोकांचे प्रेशरायजान लोक भियेता. वोट कोणाक करचो ते पासून लोक आतां सोदूंक पडला. सो थोडो लोक कितें म्हणटात की ना आमी वोटूच करचे ना, वोटिंगाक वोट केल्यार आमकां कितें हें फायदो आहा. सो ते कितें म्हणटात फायदो असो कांयच ना आमकां. आतां वोट केले, एक फावट तुमी इलेक्टेड जाली काय मागीर तुमी पळयनात. सो पयलो हें म्हणटा ना, कोणाक विचारलें वोट केले तुवें कित्याक करूं, म्हणजे तेंचो प्रश्न तो कित्याक करूं, कितें फायदो आसा अशें आहा तें. आता तुम्ही ओवरऑल मांद्रे हरमल कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुम्ही भोवल्यात, कितले पर्सेंटेज बी तुमकां कितें कळ्ळें बी आतां मेरेन? म्हणल्यार हें करून खंय 11% आहा, खंय 30 येयला, खंय 50 पासून अरावंड 50% येयल्लो आहा. ओके, थँक्यू.